नमो नमो जेजू ख्रिस्ता म्हज्या सोडवून धरा जेजू म्हज्या राखून धरा जेजू म्हज्या बुजवून धरा तुझे समकार तुका आराधन करूंक तुका म्हजो देव म्हणून वळखून घेवन तुका प्रणिपात करूंक तुजी महिमा गावूंक तुझे मुखार हांव दिंबी आनी हाजर आसा जेजू हांव आसा संवसाराचे आखेर पर्यंत तुमचे मोदेगात बरोवशाची उतरां दिवन त्याच बरोवशान आमकां भरच्याक त्याच तुज्या मोगान आमकां भरच्याक त्याच तुजे काकुळटीन आमकां भरच्याक ह्या उंड्या रुपार आमचे मदें हाजर आसा जेजू म्हज्या जिणयेचें सर्व सुख दुख तुका कळीत आसा जेजू तूं म्हजी बुजवण जेजू म्हज्या जिविताची सर्व मेटां तूं जाणाय जेजू तूं म्हजी वाट जेजू म्हज्या जिविताचें पैन तूं जाणा आसाय जेजू म्हजी मेटां तूं जेजू ह्या वेळार जेजू ही म्हजी मेटां हे म्हजें जिवीत म्हज्या जिविताचें पैन हांव तुका समर्पितां आनी तुका आराधन करून म्हज्या जिवितांत तुका स्वागत करता जेजू सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुजी दानुसवो आशयो आधारावल्या तुजी दानुसवो आशयो
तुझे कृपेचे धन्य भंडार घेऊन ये तुझे कृपेचे धन्य भंडार घेऊन ये नमो नमो येशू ख्रिस्ता पुण्यारूपाली बोलाच्या नमो नमो सोडवणारा सगळ्यांना नमकाराच्या जेजू मोगळा तुझे पवित्र रूपने आमकांतून दाखोवन आसाय ह्या पवित्र अल्तरार तू कितलो पवित्र तू कितलो बरेपणान भरलेलो कितलो मोवाळ आनी दयाळ म्हणलें सत आमकां तूं उगडापें करताय तूं स्वादीक तूं मोवाळ तुजी गोडसाण सागताना आमच्या जिविताक संतोष समाधान मेळटा जेजू ह्या पवित्र सुवातेर तुका आराधन करता आसतना म्हज्या जिविताचें महत्व तूं म्हाका समजयताय जेजू ह्या पवित्र आराधनान तुका बेडताना म्हज्या जिवितांत सगळें बरेंपण शांती समाधान आनी म्हज्या हाता पांयां भळ आनी घटाय तूं दिताय जेजू तुज्या समकार हो वेळ करशीत आसतना म्हजें जिवीत तूं तुजें करताय जेजू ह्या तुज्या दर्शनांत तूं म्हाका आपडताय जेजू ह्या तुज्या दर्शनांत तूं म्हाका गूण करताय जेजू ह्या तुज्या दर्शनांत म्हाकाच तूं समर्पण म्हजें जिवीत तुज्या बेसावांनी भरताय जेजू हें आराधन जेजू तुका आपडोवंक हें आराधन जेजू तुजो मोगणी हाडोवंक आनी हें आराधन जेजू तुकाच अनुभव करूंक सरदाव सोम्या सागताव तुजी गोडसाण तुजे संगी रावून विसरताव जिने गोडसाण तुजे संगी रावून विसरताव जिने गोडसाण संतोषताव आमी घेवन तुजे पवित्र सक्रमेंत आमच्या समोर आसचे जेजू हुंड्या रुपार आमच्या समकार आसचे जेजू आमी तुका आराधन करता आमी तुका नमन करता आमी तुका वंदिता आमी तुजो उपकार बाबुरता जेजू हांगासर तुका आराधन करूंक हांव आयला म्हजें सगळें समर्पण तुका करता जेजू ह्या घडये जेजू हांव तुका आराधन करता आसतना म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर हांगासर जमलेल्या हर एकल्याचें तुजें बेसांव घाल जेजू नमन जेजू आराधन जेजू स्तुती जेजू होगळाप जेजू नामो जेजू आराधन जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू तूं देवांचो देव रायांचो राय तूं म्हजो गवळी हांव तुजी शेळी जेजू हें आराधन तुका हांव करता आसतना म्हज्या काळजांत तो प्रवेशा म्हज्या जिवितांत तो प्रवेशा म्हजेर तुजें बेसांव घाल तुजो खाकूळ तुजो हात म्हजेर दवर आनी म्हज्या जिवितांत म्हज्या आत्म्यांत तो प्रवेशा हांव म्हजें सर्वच तुका दिता आसतना तें तूं स्विकार कर
जेजू आराधन जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू हालेलुया 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 कीर्तन 20:4 सर्वेस्पराचे अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतू आसा ते सगळे संसार आनी तांतू वस्ती करतात ती सगळीं दर्याचेर ताणें ताची बुन्याद घाल्या न्हंयचेर ताका थीर करून दवरला सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडोंक कोण सकत ताच्या पवित्र स्नानार उबो रावोंक कोण सकत मोगाळ भावां आनी भयणी सोम्याचे अधीन आमी आसाव सोम्याच्या पवित्र पर्वतार आमी हर एकलीं आसाव जी कोणाक देवान रचलां ती देवाच्या अधीन आसात एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया त्या सोम्याचे हाजरपण आमी बगया तूं आनी हांव सोम्याचे अधीन आसाव तूं आनी हांव सोम्याच्या पवित्र पर्वतार पवित्र दोंगरार आमी आसाव तुका आनी म्हाका त्या सोम्याच्या पवित्र दोंगरार येवचें भाग फावो जालां कीर्तनगार म्हणटा नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो फटकीरपणान आपलें मन धरिनासलेलो आनी सपत घालून पेल्याक फसयनासलेलो सर्वेस्पराच्या दोंगराक सोडोंक शकता आनी जी कोण सर्वेस्पराच्या दोंगरार आसात तांकां मेळटलो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तांकां मेळटलें सर्वेस्पराक पळोवचें भाग तांकां मेळटलें देवाचें मुखामोळ पळोवचें भाग तें भाग मोगाच्या भावां आनी भयणी तुका आनी म्हाका फावो जाला तो सोमी जेजू क्रिस्त ताच्या पवित्र दोंगरांत हांव आमकां हर एकल्यांक आपडटा आनी पळयता ताचो आशिर्वाद तुमकां आनी आमकां हर एकल्यांक तो फावो करता ते सोम्याचो आशिर्वाद त्या सोम्याच्या पवित्र दोंगरार आमी आसता आसतना पयल्या सुवातेर आमचे सगळे सर्वस्व आमी सोम्याक भेटोवन दिवया म्हजे लागीं आसा सोम्यान रचलेली अपुरबायेची कूड म्हजे लागीं आसा म्हज्या देवान म्हाका दिल्लेलें हर एक सकत पयल्या सुवातेर म्हजें सगळें समर्पण देवाक आमी करया आपूण तयार आसा आपूण हांगा आसा म्हणून जेजूकूच आमी समर्पत करया येवकारिस्तांत आसलेलो सोमी आमचो हर एकल्यांचो आसरो आमचें तें भळादीक खोटें आमचो तो मोवाळ इश्ट सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव ताका आराधन करता आसतना सगळ्या म्हज्या सत्तेन हांव म्हज्या भाव भयणींची सेवा करता आसतना म्हज्या जिविताचें समर्पण त्या देवाक जाता सर्वेस्पराच्या दोंगरार तूं आनी हांव आसा ताच्या अधीन हांव आसा त्या सोम्याक आमी आराधन करुया आमचें समर्पण आमी ताका आमी करया आनी ह्या समर्पणाच्या आराधनांत आमकांच आमी देवाक भेटोवन दिता आसतना पयल्या सुवातेर तो आमचो देव तो आमचें खोटें म्हणून ताका आमी स्विकार करया तो आमचो सडवणदार तो आमचो देव म्हणून आमी वळखून घेवया तो आमचो रचणार आनी आमी ताची रचना म्हणलें तें चिंताप तें बगप भवार्थान आमी पाती येवन आमचें समर्पण ह्या वेळार आमी करया गावन गीत तूं म्हजो वासरो तूं म्हजें खोटें तूं म्हजो मोगाळ इश्ट तूं म्हजो देव
वाळीस तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजी नाकोंडा, तूं म्हजो वाळीस तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजेर पळोवंक सोदता, सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा. आमचे दोन्ही हात सोम्या कुबार नामी म्हूण गावया. हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा. मोगळा जेजू, हांव हांगा तुज्या पवित्र दोंगरार उबो आसा, तुजे अधीन आसा. तूं म्हजो देव म्हूण हांव वळखत आसतना म्हजें सगळें समर्पण हांव हांगा तुका करता जेजू. तुज्याच सारक्यान आनी तुज्याच स्वरुपायेन म्हाका रस लाय जेजू. आनी हर एक संगत म्हजें कुटाम तुवें म्हाका दिल्लेलें, म्हजीं तालेंतां म्हजीं देणी हर एक तुवें म्हाका दिल्लेलें. सर्वनाम तूं म्हजो शिंगोनार, तूं म्हजी खंय, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सर्वनार, तूं म्हजो शिंगोनार, तूं म्हजी खंय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजेर पळोवंक सोदता, सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हात आमचे बरुया. हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा. तूं जावन आसाय बरो गवळी आनी हांव जावन आसा तुजी शेळी. तूं जावन आसाय म्हज्या जिविताची गुपीत सुवात आनी ह्या तुज्या सुवातेंत म्हाका मेळटा आसरो. तुज्या सुवातेंत म्हाका मेळटा रक्षण, तुज्या सुवातेंत म्हाका मेळटा समाधान. मोगळा जेजू, ह्या पवित्र सुवातेर तूं म्हजे खातीर, म्हज्या मोगा खातीर, म्हाका राखचे खातीर म्हजें महत्व, म्हज्या जिविताचें महत्व, म्हज्या जिवाचें महत्व दाखोवन दिवचे खातीर हाजर आसाय. तुजे नांवाचे अर्थच आमचे संगाता तूं आसाय.
इम्मानुएल देव आमचे सांगता मनशाचे रूप घेवन आम्हा हर एकल्यांक तूं कितलो पवित्र तूं आमचो कितलो मोग करताय दाखोवन दिवचे खातीर आयलोय आनी तुजें रगत आमकां हर एकल्या खातीर तुवें वारोवन सर्गाचें दार तुवें उक्तें केलें आतां ह्या घडये जेजू हांव हांगा आसा हांव तयार आसा जेजू तीच तुजी उतरां स्विकार करूंक तीच तुजी काकुळट स्विकार करूंक तसो तुजो मोग स्विकार करूंक आनी तसो तुजो मोग काकुळट हेरांक दिवंक हांव हांगा आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो देव तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुजी रूप पळोवंक सोदता सगळ्या चलते तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू तुजे खातीर हांव हांगा आसा म्हाका तूं स्विकार कर जेजू तुजे बेसांव म्हजेर घाल जेजू तुजो आशिर्वाद म्हजेर घाल जेजू हांव हांगा आसा जेजू तुजे खातीर हांव हांगा आसा जेजू म्हाका स्विकार कर हांगा हांव आसा जेजू ये जेजू हांगा हांवें म्हजे हात विस्तारून उक्ते धरल्या जेजू तुका स्विकार करूं तुका पटलून करूं मुजस करून जेजू हांव म्हजे हात विस्तारून धरल्या जेजू ये जेजू म्हज्या वेंग्यान ये जेजू म्हाका तुजे थंय एक कर जेजू हांव हांगा आसा जेजू हांव हांगा आसा जेजू म्हाका स्विकार कर म्हाका स्विकार कर जेजू तुजें भुरगें जावन स्विकार कर जेजू तुजो फाटलो उदार जावन म्हाका स्विकार कर जेजू तुजें जिवीत जावन म्हाका स्विकार कर जेजू स्विकार कर जेजू स्विकार कर बेसांव दी जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंडरा आराधन तुका दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप आमी आयकुया 5 अध्याय वळी 1 ते 4 पर्यंत बेलशज्जार रायान आपल्या सरदारा मदल्या 1000 जणांक व्हड जेवण दिलें आनी ह्या 1000 जणां सांगाता तो 10 सोरो पियेलो 10 सोऱ्यांच्या आमालार आसतना बेलशज्जारान आपल्या सरदारांनी आपल्या पत्नींनी आनी पत्नींनी पियोवचे खातीर आपल्या बापाय नेबुकदनेझरान
जेरुजालेमाच्या मंदिरांतली लुटून हाडलेली भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां हाडूंक लायलीं. जेरुजालेमाच्या मंदिरांतली पवित्र स्नानांतली लुटून हाडलेली भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां भितर हाडटास राय, ताचे सरदार, ताच्यो पत्नी आनी उपपत्नी तांतल्यो दाकां सोरो पियोंक लागलीं. तीं दाकां सोरो पियेलीं आनी भांगाराच्या, रुप्याच्या, पितूळच्या, लोंकडाच्या आनी रुकाडाच्या आनी फातरांच्या देवाक वाखाणूंक लागलीं. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त तें मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर तुमच्या दोळ्या मुखार हांवें दवरलें. नेबुकदनेझर रायान जेरुजालेमाचेर धाड घाल्ल्या वेळार थंयसर केवळ लोकांक मात्र बंदड करून हाडलें न्ही, बगार त्या मंदिरांत आसलेली सर्व देवाक समर्पीत केल्ल्यो सर्व भांगाराच्यो, रुप्याच्यो त्यो पवित्र वस्तूय ताणें व्हेल्ल्यो, ताचे सांगाता त्यो व्हेल्ल्यो. आनी ताच्या पुतान बेलशेजारान ह्यो पवित्र वस्तू अपवित्र केल्यो. कश्यो ताणें त्यो अपवित्र केल्यो? ताच्या सुवात ताच्या रावळेरांत आसलेल्या सरदारांनी, पत्नींनी आनी उपपत्नींनी ह्या पवित्र वस्तूंत, ह्या पवित्र संगतींत दाकां सोरो तांणी घालो आनी ती तांणी पियेलीं. देवाक म्हणून समर्पीत केल्ल्यो त्या वस्तूंनी मनीस त्यो वस्तू संवसाराचें अमाल कितें आसा तें घालून अपवित्र करतात. मिसा वेळार आमी थंयसर काल्स आमी पळयता. मिसाच्यो वस्तू थंयसर मांडून दवरल्यात. सिबोरियम जावंक पुरो, काल्स जावंक पुरो, थाट जावंक पुरो, वा प्युरिफिकेटर जावंक पुरो, तुवाले जावंक पुरो थंयसर आसात. ह्यो सगळ्यो पवित्र संगती भविष्या आराधनाक उपयोग करच्यो त्यो सर्व पवित्र संगती बेलशेजार रायान आमाल पियोंक ताणें वापरल्यो. जावंक पुरो खाल्स, जावंक पुरो थाट, ह्यो सर्व संगती देवाक आनी देवाक आराधन करूंक म्हणून समर्पिल्ल्यो ह्या वस्तूंचो ताणें दुरुपयोग केलो. आमी कोण्णी मोगाचे न्हू असलें धैर्य घेना. आमकां पवित्र वस्तू आपडूंक समेत आमकां बेन दिसता. थोडे फावटी हांगासर आल्तारीची सेवा करूंक येता आसतना जायते जण त्यो वस्तू आपडच्या बदलाक दोवो तुवालो वापरतात. म्हळ्यार त्यो पवित्र संगती हांवें आपडूंक नजो म्हणल्या खातीर थंयसर तीं आपडनात, तुवाल्यार काण घेवन येतात. म्हळ्यार ती ताचें पवित्रपण आमकां कळीत आसा. आमी सक्रामेंताचें बेसांव दिता आसतना वेल घालून आमी देवाचें तें पवित्र सक्रामेंताचें बेसांव दिता. कित्याक आमचो देव पवित्र आनी पवित्र संगतीक वापरच्यो हर एक संगती पवित्र देखून आमी हर एकली ताका फावो तो मान दिता. पूण मोगाळ भावां आनी भयणी, एक मेट आमी मुखार या आनी तें मेट जावन आसा देवान तुका आनी म्हाका दिल्ली ही पवित्र कूड. हर एक वस्तू, हर एक संगती, हर एक वावर करचे खातीर देवान तुका आनी म्हाका दिल्ली ही पवित्र कूड आनी हे विश्वे. आमी खंडीत जावन मिसा वेळार, आराधना वेळार उपयोग करच्या पवित्र संगतीचेर आमी हात लायना. आमच्या उपयोगा खातीर आमी बिलकुल उपयोग करिना. पूण सांव पावल म्हणटा आमचें कूडूच एक देवाचें मंदीर
तर जेजू आमच्या काळजांत येवन रावत आसतना जेजूक आमचो सोमी धणी सोडवणदार म्हणून आमी वळखून घेत आसतना तुवें आनी हांवें देवान म्हाका दिल्लेली ही पवित्र कूड कितली जोगासायेन सांबाळूंक आसा. आमी खंडी जावन पवित्र संगतेक मान दिता ना मान करता. त्या पवित्र संगतीचो महत्व आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा. पूण देवान आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपान जावन दिल्लेली ही कुडीचे विश्वे हांवें कितले पवित्र सांबाळल्यात. हांवें ताचो दुरुपयोग केला गे. देखून मोगाळ भाव आनी भयणी, हें आराधन आमी आज करता समर्पणाचें आराधन. सुरवेर आमी आमच्या सोम्याक आमी समर्पण दिलें. हांव हांगा आसा, हांव तयार आसा म्हणलें कंतार गावन सोम्याक आमचें समर्पण केलें. पूण ह्या वेळार आमची हर एक कुडीचे विश्वे आमी देवाक आमच्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया. जावंक पुरो आमच्या चिंतपाक लागून, जावंक पुरो संवसारांत आमकां मेळच्यो वस्तू आमी वापरन आमच्या कुडीचो, आमच्या कुडीच्या विश्व्यांचो आमी दुरुपयोग केला जावंक पुरो. एक वा अनेक रितीन कळोन वा कळीत नासतना आमच्याच संगतीचो, आमच्याच कुडीचो आमी दुरुपयोग केला जावंक पुरो. ती पवित्रपणान सांबाळूंक आमी सलवल्या जावंक पुरो. पूण मोगाळ भावां आनी भयणी, आज आमचें समर्पण आमी परत साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी करता आसतना परत तसो जेजू आमची कूड पवित्र करता. परत साक्रामेंतांत आसो जेजू आमच्या काळजांत येवन आमच्या जिविताचेर ताचें पवित्र बेसांव दिवन परत आमचे थंय तो रावोंक येता. देखून हांगासर आमच्या समर्पणाचें हें आराधन करता आसतना ह्या वेळार आमचे दोळे, आमचें तोंड, आमचें वोंट, आमचे हात, आमचे पांय, आमचें काळीज सगळें आमी सोम्याक समर्पया. उक्तें कर सोम्या हें काळीज, म्हजें वोंट, म्हजे दोळे, म्हजें कान, म्हजें काळीज म्हणून सांगून सोम्याक आमी तें समर्पण दिवन परत तें आमी पवित्र करया. सोम्याक आमी आराधन करता आसतना आमी ताका लागीं जाता. ह्या पवित्र दोंगरार आमकां ताका आराधन करचें भाग फावो जाला. तर पवित्र देवा मुखार आमी आसता आसतना आमकांच आमी पवित्र करया. आमचेंच पवित्रपणान सोम्याक आमी भेटोवन ताचें पवित्रपण आमचें तें आमी एक करया. आनी अशें ताचें बेसांव आमकां मेळटलें आनी ताचे आशिर्वाद आमकां हर एकल्यांक मेळटलो. हर एका वेळार ताच्या पवित्र दोंगरार वचूंक ताचें पवित्रपण आमकां करूंक आमकां हर एकल्यांक साध्य जातलें. मोगाळ भावां आनी भयणी, तर हो वेळ आमचें समर्पण आमी करूंक आमी उपयोग करया. सगळे आमी आमचे दोळे धांपया. पयले सुवातेर आमचें वोंट आमी देवाक समर्पया. आमकां उलोवची सकत देवान आमकां फावो केल्या. तोंडान मुखांत्र, म्हज्या वोंटांनी, म्हज्या जिबे मुखांत्र जायत्यो संगती हांव करूंक शकता, उलोवंक शकता. आमकां हर एकल्यांक पवित्र स्थान मेळटा आसतना आमच्या वोंटाचेर कुर्साचो गुर्त काडून तेलान आमकां माकल्लें. आमचे हात आमच्या तोंडाचेर, आमच्या वोंटाचेर आमी दवरया. मोगळा जेजू, म्हाका तुवें रस्त आसतना म्हाका उलोवची सकत तुवें दिल्याय.
तुझे उतर ह्या तोंडांत हांवें वाचलां जेजू. जायत्यो बऱ्यो संगती बरीं उतरां ह्या तोंडांत हांव उलयलां जेजू. ह्या तुज्या देण्या पासून हांव तुका अर्गां दितां. पूण मोगळा जेजू, ह्या म्हज्या तोंडांत, ह्या म्हज्या वंटांनी, ह्या म्हज्या जिबेंत हांव न्हू जायत्या जाणांक हांवें नाना रितीन कश्टिलां. नाना रितीच्यो गाळी हांवें दिल्यात. नाना रितीची वायट उतरां हांव उलयलां. जायत्या जाणांचें समाधान ह्या म्हज्या उतरां मुखांतर हांवें पाड केलां. म्हज्या उतरां मुखांतर हेरांक हांवें वयर उखलच्याक तांकां हांवें सकलां गेलां जेजू. पूण तुज्या मुखार ह्या वेळार जेजू म्हजें तोंड, म्हजें वंट हांव तुका समर्पितां. आपड जेजू म्हजें तोंड, आपड जेजू म्हजी जीब परत तूं ती पवित्र कर. आनी ह्या मुखांतर म्हज्या उतरांनी एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाक तुजो मोग कितें म्हणून कळीत करूंक, तुज्या उतराची गोडसाण हेरांक दिवंक म्हजें वंट तूं आपड, म्हजें तोंड तूं आपड. तूं पवित्र कर जेजू. तुजें बेसांव म्हज्या जिविताचेर घालन म्हाका तूं बरें कर जेजू. Utencă să-mi iau ontul muce, utencă să-mi iau ontul muce, Ergantu cadivu, mai matu cigazo, utencă să-mi iau ontul muce, utencă să-mi iau ontul muce, utencă să-mi iau ontul muce, Ergantu cadivu, mai matu cigazo, utencă să-mi iau ontul muce. मोगळा जेजू, तूं तुजें मिसांव करता आसतना जायत्या कुर्ड्यांक तुवें दिश्ट दिली. तांच्या दोळ्यांक तुवें उजवाड दिलोय. सगळी तुजी सृश्टी पळोवचें देणें तुवें तांकां फावो केलें. तेंच भाग जेजू तुवें म्हाका दिलाय. म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दिल्याय आनी ह्या दोळ्यांनी जायत्यो संगती पळोवंक, तुजो उजवाड पळोवंक, तुवें रचलेली सगळी रचना पळोवंक तुवें म्हाका दिश्ट दिल्याय जेजू. मोगाळ भावा आनी भयणी, आमच्या दोळ्यांचें समर्पण देवाक आमी करया आनी आमचे हात आमच्या दोळ्यांचेर आमी दवरया. मोगाळा जेजू, ही दृश्ट, हे दोळे तुवें म्हाका दिल्ले. ह्या दोळ्यांनी हांवें जायतें वाचलां जेजू. ह्या दोळ्यांनी तुजें उतर हांवें वाचलां. ह्या दोळ्यांनी तुजी महिमा हांवें पळयल्या. ह्या दोळ्यांनी तुजें मुखामोळ हांवें पळयलां. ह्या दोळ्यांनी मासा रक्ता मुखांतर तूं आल्तारेर प्रत्येक जातना तुका हांवें देखलां जेजू. म्हज्या दोळ्यांक तुवें दिश्ट दिल्ल्यान जायतीं बरीं कामां पळोवंक हांव सकलां जेजू. पूण मोगाळा जेजू, ह्या म्हज्या दोळ्यांत तेवणी दुरुपयोग हांवें केला. जायत्या रितीच्यो नानो संगती हांवें पळयल्यात. म्हजो पेलो, म्हजो भाव कश्ट नासतना हांवें पळयल्यारी पळयनासतना म्हजें वाट धरून हांव गेलां जेजू. ह्या म्हज्या दोळ्यांनी बरेंपण हांवें पळोवच्या खातीर जायतें वायटच हांवें पळयलां जेजू. ह्या म्हज्या दृश्टेचो बरो प्रयोग करच्याक वायट प्रयोग हांवें केला जेजू. म्हज्या दोळ्यांनी हेरांक रागाची दिश्ट हांवें घाल्या जेजू. तुजी काकुळतीची दिश्ट तुवें हेरांक दिल्ले बरी, म्हाकाय तीच काकुळतीची मोगाची दिश्ट म्हज्या भाव भयणींक दिवंक म्हज्या दोळ्यांचेर, म्हज्या दृश्टेचेर तुजें आशिर्वाद घाल जेजू. तुजें उतर वाचूंक ह्या म्हज्या दोळ्यांक परत उजवाड दी जेजू. तुजे बरी हर एक बऱ्यो संगती पळोवंक म्हज्या दोळ्यांचेर तुजें बेसांव घाल जेजू. म्हज्या दृश्टीचेर हांव तुका समर्पीत करता आसतना, म्हजे दोळे तुका समर्पीत आसतना
म्हज्या दृश्टेचेर तुजें बेसांव घाल तितून पवित्र कर जेजू उक्ते कर सोम्या दोळे म्हजे उक्ते कर सोम्या दोळे म्हजे उजवाड हांवें पळयो सोबाय तुजी वर्णो उक्ते कर सोम्या दोळे म्हजे उक्ते कर सोम्या दोळे म्हजे उक्ते कर सोम्या दोळे म्हजे उजवाड हांवें पळयो सोबाय तुजी वर्णो उक्ते कर सोम्या दोळे म्हजे मोगळा जेजू तुवें तुज्या हातांनी जायत्या लोकांक आपडलें आनी गूण केलें तुजे हात जेजू सदांच विस्तरून उक्ते आसात आमकां हर एकल्यांक स्विकार करूंक आमकां हर एकल्यांक बोगसूंक आमकां हर एकल्यांक मोगान वेंगून धरूंक तुज्या हातांनी जायतीं पवित्र विजमितांक तुवें केलें जेजू असर्य तुवें केलें जेजू देवाचें बरेंपण तुज्या हातांनी तुवें वांटलें जेजू जेजू तेच हात तुवें म्हाका दिल्याय अर्गां तुका होगळाप तुका ह्या वेळार आमचे दोनी हात आमी साक्रामेंता मुखार आमी उबारुया आमच्या हाताचें समर्पण आमी सुम्याक करया मोगळा जेजू तुवें म्हाका बळवंत दोन हात दिल्याय ह्या हातांनी जेजू हांवें जायतीं बरीं कामां केल्यांत ह्या म्हज्या हातांनी जेजू दान धर्म हांवें केलां ह्या हातांनी जेजू लोक कश्टांत आसतना तांचे कश्ट हांवें पळोवन तांकां हांवें कुमोग केल्या पिडेस्तांक हांवें उखल्लां जेजू तांची हांवें सेवा केल्या म्हज्या भुरग्यां बाळांक ह्या हातांत हांवें म्हजी सेवा हांवें केल्या जायतीं बरीं कामां ह्या हाता मुखांत हांवें केल्यां जेजू ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां म्हज्या हातांक तुवें बळ दिलां ह्या हातांनी तुवें काम करूंक म्हज्या कुटुंबाक दिसपरतो ग्रास दिवंक ह्या हातांनी तुवें म्हाका बळ दिलां जेजू ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां ताचे बराबर जेजू ह्या म्हज्या हातांनी हांवें जायतें वायटय केलां ह्या म्हज्या हातांत सेवा करचें बरेंपण तुवें दिल्लें पूण सेवा करूंक हांव फाटीं केलां जेजू म्हज्या पिडेस्त भाव भयणीक उखलूंक हांवें नेगार केलां तिरस्कार केलां जेजू म्हजे कश्ट जाल्यार म्हज्या भाव भयणींक कुमोग करूंक हांव फाटीं सरलां जेजू ह्या म्हज्या हातांनी वायट करणी हांवें केल्या जेजू आनी म्हज्या हाताचें पवित्रपण हांवें होगडायलां जेजू हे म्हजे हात हांव परत तुका समर्पितां तूं ते स्विकार कर तुजे पवित्र हात ह्या म्हज्या हातांचेर दवर जेजू तेतून परत पवित्र कर सेवा करूंक मोग करूंक एकामेकाक कुमोग करूंक आनी ह्या मुखांत्र तुजो खरेपणी फाटलाव करूंक म्हजे हात तूं पवित्र कर आनी हांव तुका ते समर्पितां जेजू उक्ते कर सोम्या हात म्हजे उक्ते कर सोम्या हात म्हजे बाबा भयणीक बोगसून सेवेक तांचे लागून उक्ते कर सोम्या हात म्हजे उक्ते कर सोम्या हात म्हजे उक्ते कर सोम्या हात म्हजे बाबा भयणीक बोगसून सेवेक तांचे लागून उक्ते कर सोम्या हात म्हजे जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें काळीज जावन आसा जेजू तुजो जागो मोगाचो जागो ह्या काळजांत जेजू सदांच तूं बिडार करताय पोटाक नासतना लोक भुकेल्ल्या वेळार हारी तो लोक तुज्या फाटल्यान येता आसतना तुजें काळीज बिरमतीन भरलें तांकां पळोवन
तुजे लागीं आसा जेजू काळीज मोगाचें, तुजे लागीं आसा काळीज बिरमोतेचें, तुजे लागीं आसा काळीज काकुळटीन भरलेलें. अर्गान जेजू म्हाका बिरमोतेचें मोगाचें काळीज दिल्ल्या पासून ह्या वेळार आमचें काळीज आमी सोम्याक परत समर्पिया. आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. मोगळा जेजू पवित्र उंड्याच्या रुपार तुमच्या काळजांत येताय, म्हज्या काळजांत तूं वस्ते करताय, बिडार करताय. म्हज्या अंतस्करणांत तुजी मोगाचीं उतरां, बक्षणाचीं उतरां, मार्गदर्शन दिवचीं उतरां तूं म्हाका सांगताय जेजू. ह्या म्हज्या काळजांत हांव जायत्या जनांक हांवें मोग दिला. हेरांनी कश्टांत आसतना म्हजी बिरमोतीची उतरां म्हज्या काळजांत हांवें उसारल्यांत. म्हज्या काळजांत हांवें तुजें हाजरपण अणभव केला. जायतें बरेंपण म्हज्या काळजांत तुवें केलां जेजू. हांव तुका अर्गां दितां. कसल्या बऱ्यापणान भरलेल्या काळजांत हांव जेजू हांवें जायत्यो सुखी आदारल्यात. म्हजें काळीज जायत्या वस्तूंनी हांवें थोडे पोटीं भरल्यान जेजू. तुका हांवें पयलो जागो म्हज्या काळजांत दिवच्याक मनशांक संवसाराच्या वस्तूक हांवें जागो दिवन साबार पोटी म्हज्या काळजांत तुका हांवें पयस दवरलां जेजू. थोडे फुडें म्हज्या काळजांत हेरांक हांवें वायट मागलां जेजू. म्हाका कश्ट येता आसतना, म्हाका म्हज्या जिवितांत उणेपण भोगता आसतना, एकसुरपण भोगता आसतना हांवें म्हज्या काळजांत तुका जागो दिवंक ना जेजू. ह्या खातीर हांव बोगसाणें मागतां आनी म्हज्या काळजाचें परत हांव समर्पण करतां. म्हज्या काळजांत तूं परत ये, म्हज्या काळजाचेर तुजें बेसांव घाल, परत तें पवित्र कर. हें काळीज सदांच तुका समर्पीत केल्लें. हो जागो सदांच तुजो जेजू. त्या काळजांत तूं सदांच राव आनी तें तूं पवित्र कर. मुक्तेकर सोम्या काळीजोचे, मुक्तेकर सोम्या काळीजोचे, उतर तुझे ऐकून जोगासाने बाळू. मुक्तेकर सोम्या काळीजोचे, मुक्तेकर सोम्या काळीजोचे, मुक्तेकर सोम्या काळीजोचे, उतर तुझे ऐकून जोगासाने बाळू. मुक्तेकर सोम्या काळीजोचे. मोगळा जेजू हर एक पिडेस्त भाव आनी बहीण कश्टात आसतना तांच्या घरातून चलोन गेलोय, तांच्या घरातून पावलोय आनी तुज्या मेटांनी जायत्या जाणांक तूं प्रेरण जालोय. तसलेंच दोन बळवंत पांय तुवें म्हाका दिले आय जेजू. हांव तुका अर्गां दितां. आमचे हात आमच्या पांयांचेर आमी दवरया आनी आमचे पांय आमी जेजू क्रिस्ताक समर्पया. जर ह्या वेळार आमकां पांयांची दूख आसा, पेंगटाची दूख आसा, ती सगळी आमी सोम्याक समर्पया. मोगळा जेजू तुवें म्हाका बळवंत पांय दिल्याय. ह्या पांयांक तुवें सकत दिल्याय. चलोवंक, धांवोंक, वावर करूंक हर एका रितीनी तुवें म्हाका म्हज्या पांयांचेर बेसांव घालाय. त्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. पूण जेजू जायते सुवातेक हांवें वश येत आसलें, म्हज्या शेजारा हांवें वश येत आसलें, म्हाका दुखयल्ल्यांच्या घरा हांवें वश येत आसलें, म्हजे विशयान पहाड उतरां उलयल्ल्यांच्या घरा वश येत आसलें, म्हज्या दुस्मनाच्या घरा वश येत आसलें. फेस्ता वेळार तांकां उल्हास पटोवंक, परबी पटोवंक हांवें वश येत आसलें. पूण हांव वचोना. त्या खातीर म्हाका बक्षी जेजू. परत म्हज्या पांयांक बळ दी जेजू, गटाय दी जेजू, सकत दी जेजू. म्हज्या पांयांत उणेपण आसा जेजू, कश्ट आसा जेजू, दूख आसा जेजू. म्हज्या पेंटांत ती दूख आसा जेजू. आनी ह्या मुखांतर म्हाका चलोवंक, हेणें तेणें पाशार जावंक कश्ट आसा.
म्हज्या पांयांचेर म्हज्या पेंगटाचेर म्हज्या दुखीचेर तुजें बेसांव घाल परत ते पवित्र कर जेजू परत ते बळवंत कर जेजू बरें करूंक बऱ्या सुवातेक वचोंक आनी परत ती सुवार्ता मोगाची सुवार्ता बक्षणाची सुवार्ता ती परगट करूंक म्हज्या पांयांक म्हज्या पेंगटाक भळ दी जेजू आनी ताचेर तुजें बेसांव घाल जेजू बळवंत कर सौम्या पांये म्हजे बळवंत कर सौम्या पांये म्हजे मिसांव मुझें करूं सुवार्ता प्रसरूं बळवंत कर सौम्या पांये म्हजे बळवंत कर सौम्या पांये म्हजे बळवंत कर सौम्या पांये म्हजे मिसांव मुझें करूं सुवार्ता प्रसरूं बळवंत कर सौम्या पांये म्हजे आनी ह्या घडये मोगाच्यानो आमची सगळी मागणी आमी सौम्याक समर्पिया आमी ह्या घडये पवित्र जाल्या आमच्या मस्कत जावन पांयां पर्यंत जेजून आमकां पडला जेजून आमकां गूण केला जेजून आमकां पवित्र केलां आनी ह्या वेळार आमची सगळी मागणी आमच्यो गरजो आमच्यो विनवण्यो येवकारिस्त जातलेल्या सौम्या मुखार आमी भेटोवया आराधनाच्या सुरवेर आमी सौम्याच्या अधीन आसल्या ताच्या पवित्र दोंगरार आसल्या आतां आमी सगळे नितळ निर्मळ जावन ताचो आशिर्वाद जोडच्याक आमी तयार जाल्या तरी ह्या घडये सगळे आमचे इरादे जेजू मुखार आमी समर्पिया ताच्या पांयां तळ आमी दवरया विविध गरजां खातीर आमी हांगासर आयिल्ल्या आमच्या काळजांत जायत्यो आशा योजना आमी दवरून हांगासर आयिल्ल्या भावार्थान आमी हांगासर आयिल्ल्या जावंक पुरो आमकां आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक खांब मेळोवंक बरी भलायकी मेळोवंक आमच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर बेसांव मागोवंक कोर्टांत आशिल्ल्यो केसी गूण जावंक कुडींत आसलेल्यो जायत्यो दुखी पयस जावंक आमच्या भुरग्यांक बरें खांब मेळोवंक मतीक समाधान मेळोवंक असल्यो जायत्यो उपकार मागोवंक ह्या साक्रामेंतांत आमी आयिल्ल्या ह्या पवित्र तळाक आमी आयिल्ल्या ते सगळें आमी समर्पीत करया तो जेजू आमकां सांडून घालचो जेजू न्हय तो जेजू तुका आनी म्हाका बेसांव दिवचो पवित्र देव तूं म्हजो भुरगो तूं म्हजें बाळ म्हणून दोनी हातान स्विकार करचो ताच्या पवित्र हातांनी बेसांव दिवचो तो देव आमचो भावार्थान बरवशान आमची मागणी ताका आमी समर्पिया ताचे पवित्र बेसांव घेवच्याक त्या देवळा म्हणलें गीत आमी गावया
हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांत आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समूह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भावन आनी भयणीनो सांजू हांव पावल दुसऱ्याक समर्पिल्ल्या ह्या पुणशेताक देवाक अर्गां पाठोवंक आनी सांताच्या मजतीन आमचे जायते उपकार आमची जायती मागणी देवा बापाक समर्पूंक आमी हांगासर आयल्या. ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या बलिदानाक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. ह्या संवसारांत देव आमकां जियोंक सोडता कित्याक म्हळ्यार त्या संवसारांत आमी कशें जियेता म्हणलें पळयोवंक. देखून हांगासर हो एक तयारायेचो जागो. हांगासर आमची तयाराई कितली बरी जाता तितलें सलिसायेन सर्गार आमकां हर एकल्यांक जियोंक सोम्याक त्या देवाक आराधन करूंक साध्य जाता. देखून हो तयारायेचो जागो सदांच आमी सोम्याच्या हजरपणान करसूंक आनी आमची वडवीकाय न्हय बगर आमच्या जिवितांत त्या सोम्याची सदांच वडवीक गाजोवंक त्याच सोम्याचो आदार आनी कृपा आमी मागया. सांजू हांव पावल दुसऱ्यान सगळ्या ताच्या जिवितांत सोम्याची वडवीक ताणें गायली. हर एका गांवांनी वेता आसतना त्याच देवाची वळख ताणें दिली आनी ही तयाराई ह्या संवसारांत ताणें केल्ली ती तयाराई ताका शांतीपणाचो कुरो जोडूंक पावली. तर मोगाळ भावां आनी भयणी तुका आनी म्हाका हर एकल्यांक ताच्या वडवीकायेन बरोवन तो ताचो आमकां ताणें तयार केलो जागो जोडूंक साध्य आसा. तर तसलें जिवीत आमी जियोवच्याक ह्या मिसा वेळी त्याच सोम्याचो आदार आनी कृपा आमी मागया. जर असली सोम्याची वडवीकाय आमी अणभव करूंक ती जियोवंक आनी आमकां मेळ्ळेले ते अवकाश तयाराय करचे बरी तयाराय करचे बरी जिणी जियोवंक तयाराय करचे ते अवकाश आमी उडयले जाल्यार देवात हांव आनी आमच्या भाव भयणींत हांव बक्षांनी मागया. पवित्रपणान येवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवच्याक आमच्या पातकाची आमी दूख धरया. आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बाबा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरूंक आनी देखीन सोलोवंक बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताची शिकवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पहिले वसाव एझेकिएल प्रवतेच्या पुस्तकांतले. सर्वेस्परा उतर म्हाका पावले मनशा पुता, तिराच्या फुडाऱ्याक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुजें काळीज गर्वान भरिल्लें देखून तुवें म्हळें हांव एक देव, दर्या मदें देवाचे सदरेर हांव बसलां. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. वय तूं दानियेला अदीक जाणार, खंयचोच गूट तुजे तावन लिपोवन ना. तुज्या जाणवयेन आनी तुज्या गिन्यानान तुवें जायते ग्रेस्तकाय जोडल्याय. तुज्या भंडारांनी तुवें भांगाराचे आनी रुप्याचे रास केल्याय. व्हड जाणवयेन तुवें वेपार करून तुजी ग्रेस्तकाय तुवें वाडयल्याय. तुजे ग्रेस्तकाये लागून तुजें काळीज गर्वान भरलें. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. देखून हांव तुजे विरोध सगळ्या राष्ट्रां मदें अति निश्ठूर आसा त्या परक्यांक धाडटलो. ते तुजे सोबीत जाणवयचेर आपली तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव बसयतले. ते तुका पोंडांत उडयतले आनी दर्या मदें एक क्रूर मरण तूं मरतलोय. तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें म्हणटलोय. ना, तुजो संहार करतल्याच्या हातान तूं फकत एक मनीस आनी देव न्हय. तूं परक्याच्या हातान पडोवन सुन्नात करूंक नातलेल्याच्या मोरान मरतलोय. कित्याक हांव उलयलां म्हणटा सर्वेस्पर. देवाचें उतार हें.
एकलो मरण काढता आणि जीवन करता तो हांव एकलो हालेलुया 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 कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळो जालो कित्याक ताची दुर्बळकाय वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्या हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो माते वापरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ तवळ जेजू आपल्या शिसालांगे म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगतां ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजांत रिगोंक कश्ट मारतले परत्यान हांव सांगतां एक खरें तरी सुवयेच्या बिरडांतल्यान पाशार जायत पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राजांत तितले ससारायन रिगासोना इतलें आयकून ताचे शिस तटक जाले आनी म्हणाले तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो मनशांक तें असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य तितल्यार पेद्र उलोवन म्हणालो आमी पळय सक्कट सांडून तुजो पाटलाव केला आमकां तर कितें मेळटलें ताका जेजून जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगतां नव्या जिवितांत मनशापत आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसोन आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनाचेर बसोन इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार भावा भयणींक आवय बापायक भुरग्यां बाळांक आनी भूंय भाट सांडलां ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें आनी तो सासणीक जिवीत जोडटलो पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता तुज्या परिक्षेंत तुका कितले मार्क्स मेळटीत परीक्षा जाल्या उपरांत भुरग्यां लागीं विचारता आसतना विविध नमुन्याची जापी आमकां मेळटात थोडे म्हणटात म्हाका डिस्टिंक्शन मेळटा आनी थोडे म्हणटात हांव फर्स्ट क्लास पास जाता आनी थोडे म्हणटात म्हाका बरे मार्क्स मेळटात म्हणलो बरवसो आसा जर कित्या पासो तुमकां मार्क्स मेळटात म्हणून विचारल्यार तांची जाप जावंक पुरो हांवें मस्त प्रयत्न केला हांवें मस्त वाचलां मस्त शिकलां आनी परीक्षा सुलाभ आसली म्हाका गोत्त आसली तर सवालां आयिल्लीं देखून जापी बरोवंक सुलाभ जाल्यो म्हूण सांगची जापी भुरग्यांक तावन आमकां मेळटात जावंक पुरो आनी खंडीत जावन जीं कोण भुरगीं बरें करून शिकतात तांकां बरे मार्क्स मेळटात पूण मार्क्स आयल्या उपरांत म्हाका 95 मेळचे आसले पूण 85 मेळ्ळ्यात देखून हांव रिवॅल्युएशनाक घालचें म्हणचीं भुरगीं आसात कित्याक म्हळ्यार हांवें सोमां बरयलां म्हाका करेक्ट कोत्त आसलें पूण म्हाका 95 जे आसले 10 मार्क्स उणे आयल्यात हांव रिवॅल्युएशनाक घालता हांव परत मौल्यमापनाक मारू मौल्यमापन आमी म्हणटा ताका घालता कित्याक मोतींत एक शेवट आसा म्हाका इतलें मेळटलें म्हाका असलें फलितांश मेळटलें म्हणलें चिंता पूण मोतींत आसा आमी हांगासर हर एकलीं वावर केल्लींच
विविध रितीचे वावर केल्ली आनी थोडी हांगासर क्रशेची वावर केल्ली आसात, काम केल्लें आसात. बियाळो घाल्लें, बियां घाल्लें. बियां घालता आसतना आमकां कोणायकी कळीत ना ह्या बियां जावन कितलो फळ येता म्हणल्यार आमकां कळीत ना. पूण कळीत आसा फळ दिता म्हणलें. कितलें मेळटा तें आमकां गोत्तू ना. भेंडाची रोपी घालतना ह्या भेंडां जावन 1 किलो भेंडां जाता की 2 किलो जायत की 3 किलो जायत की आमकां कळीत ना. पूण भेंडां जातात म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. हांवें हांगासर सांगचो विशय कितें म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक फलितांश मेळटा म्हणलें खंडीत गोश्ट आसा. पूण कसलें फलितांश मेळटा तें आमकां कळीत ना. आमच्या आत्मीक जिवितांत तशेंच मोगाचें न्हू. आमच्या आत्मीक जिवितांत सासणीक जिवीत म्हणलें एक इनाम आमकां आसा. आनी तें इनाम जेजून आमकां हर एकल्यांक कुर्सार मरोन पुनर्जिवन जावन आमकां तें दिलां. पूण तें कशें आपणावचें. जेजू क्रिस्तान पातकाचो नाश करून सर्गीचें दार उक्तें करून आमकां हें इनाम बसयलां. पूण आमकां कितें करूंक आसा. बरें मार्क्स काडटना भुरगीं शिकतात. बरो फळ आमकां मेळचें जाल्यार आमी काम करूंक आसा, वावर करूंक आसा, फळ आमकां मेळटा. सासणीक जिविताचे सासणीक जिविताचे वाटेन आमी समका जाय जाल्यार रोड मॅप कसलें. आज जेजून आमकां सांगचें, ताच्या सुवार्थेंत आमकां सांगचें एक मेट सोम्या खातीर आमी त्याग करचें, सॅक्रिफायस करचें. तसलें मेट एक भुरगो ताच्या जिवितांत ताका वयर येजय जाल्यार ताणें जायतो त्याग सॅक्रिफायस करून वयर येजय. बेश्टेंच ताका मार्क्स मेळनात. हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस म्हणटात. कठीण परिश्रम यशस्वेक वेची एक सावी म्हणटात. तेच परी तुवें आनी हांवें तें सासणीक जिवीत जोडी जाय जाल्यार म्हज्या जिवितांत त्याग आनी सॅक्रिफायस हांवें करूंक आसा. गेल्या त्या म्हयन्यांत आमच्या सेमिनरीक कुमोकरची एक दाणी आयली. ती व्हडली कांय ग्रेस्त न्ही. ती म्हयन्याक 2 म्हयन्याक एक फावटी येता. सेमिनरिस्टांच्या कर्सा खातीर म्हणून तिचें इल्लेशें कितें उरलें तें इल्लेशें दिवन वता. आनी तिका एक फावटी तिच्या भुरग्यांनी जोर केलें खंय, मम्मे तूं अशेंच दिवन गेल्यार तूं एक दीस भिकारी जातली म्हणून. ही उतरां तिच्याच भुरग्यांनी म्हणलें खंय, तूं अशेंच दिवन गेल्यार तूं भिकारी जातलें म्हणून. पूण देखून ती म्हजे लागीं म्हणाली, हांवें म्हज्या भुरग्याक अशी जाप दिली, हांव ह्या संवसारांत भिकारी जाल्यार वडना, थंय ग्रेस्त जाल्यार पुरो म्हणून. हांव दिवन दिवन ह्या संवसारांत भिकारी जाल्यार वडना, पूण थंयसर ग्रेस्त जाल्यार पुरो म्हणून. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जें कितें आमच्या जिवितांत आमी त्याग सॅक्रिफायस करता आमी ह्या संवसारांत दुबळीं जावंक पुरो, पूण त्या संवसारांत आमी ग्रेस्त जाता. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा, ग्रेस्तांक सर्गीच्या राजाक वचोंक कस मारतले. कित्या पासत कित्या पासत ग्रेस्त मनशाचें तन मन खंयसर आसता. तांणी सगळ्या जोडलेल्या संपत्तेचेर, नई संपत्ती दिल्ल्या देवाचेर. त्या पासत आमचे फलितांश कठीण परिश्रम ह्या संवसारांत सर्गींचें राज जोडच्या खातीर आमी केलें जाल्यार खंडीत जावन आमकां तें फावो जाता. देखून एक वाट आसा त्यागाची आनी सॅक्रिफायसाची. देखून पेद्रोन विचारल्या सवालाक जेजू जाप दिवन म्हणटा, म्हजे खातीर जी कोण कुटाम सांडटा, बायल्या भुरग्यांक सांगता, भुंयबाट सांडटा, ताका हर एकल्याक सर्गींचें इनाम फावो जातलें, सासणीक सूख फावो जातलें, 12 कुळयो तुमकां नीत करूंक फावो जातल्यो. म्हणजे सोम्या खातीर तूं कितेंय करताय तर सोमी तुका आनी एका वाटेन फाटीं दिता. जेजू बिलकूल देव बिलकूल रिनकारी न्हय, तो दिवचो देव. देखून तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं आसा जंय तें काळीज दिवचें, त्याग करचें, सॅक्रिफायस करचें, आनी तो वळो आमी सर्गीक ग्रेस्त जाता.
आमकां शिकपांत ग्रेस्तकाय आमी जाय जाल्यार जायतें शिकाचें जायतें वासी जाय आमच्या वावरांत प्रवीणता आमकां मेळा जाय जाल्यार तें वावर करतना मात्र आमकां कळटा तेच परी मोगाच्यानो आमकां सर्गींच्या संगतींतय प्रवीणता आपणा जाय जाल्यार आमी सोम्याक सुवेंगोवंक आसा देखून आमी कितेंय करता जाल्यार ती वडविकाय आमी सोम्याक दिवया ती वडविकाय ताची जावं दी आमची उतरां जावं दी जें कितें हांवें करूंक जाय आसलें तें मात्र हांवें केलां उरलेलें सगळें ताणें केलां देखून आमकां फलितांश मेळटा आसतना ती वडविकाय सोम्याची जावं दी सासणीक चुको जोडचे खातीर आमच्या जिवितांत त्याग सॅक्रिफीस इल्लोसो आमी करया आनी तो वळो तस्सो सुमी जेजू क्रिस्त आमकां आमच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसाक आमकां तो फावो ते इनाम दितलो ग्रेस्त मनीस जावंक जायत्यो वाटो आसात आमी ग्रेस्त सोम्या मुखार आमी जावया ग्रेस्त काळजान मोग करच्यान आमी ग्रेस्त जावया बोगसूंच्यान आमी ग्रेस्त जावया एकामेकाक बरीं उतरां उलोवच्यान आमी ग्रेस्त जावया आनी तो व्हडलो असल्या संगतींत आमी ग्रेस्त जाता आसतना सासणीक जिविताच्या वाटेन सोमकोंक आमकां सलीत जातलें सर्गाक वेची वाट ती अशीर म्हणून आमकां सांगलां वय मोग करूंक कश्ट बोगसूंक कश्ट ती अशीर वाट ती बारीक वाट सर्गाक वेची वाट ही तस मोगाच्या न्हू देखून ह्या अशीर वाटेंतल्यान आमकां समकत आसतना जर सोम्याचो आदार म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक जाय जाल्यार तेंच बरेपणान भरलेलें मोगाचें आनी बोगसण्याचें काळीज आमचें तें हर एकलें तें आसूंक जाय तेंच काळीज मेळच्याक थोड्याच वेळार ह्या आल्तारार तस्सो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर प्रत्यक्ष जाता उंड्या आनी वायिना रुपार त्या सोम्या लागीं आमी आदार मागया सोम्या म्हाका तुजे बरी ग्रेस्त कर बोगसूंक सोम्या म्हाका तुजे बरी ग्रेस्त कर काकूळ दाखोवंक सोम्या म्हाका तुजे बरी ग्रेस्त कर मोग करूंक आनी ताची ती ग्रेस्तकाय आमची जाता आसतना सर्गींचे राजाक वचोवंक आनी त्या वाटेंतल्यान सोमकोंक आमकां साध्य जातलें आमेन म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात आपल्या आमच्या पवित्र म्हणून घेऊ सर पदवेदार आनी भोवर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासा हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांची सासनाची सडवण जडोवंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमची काळसां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बागे वंजू हांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मना ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रपणाक धाडून हिंदने पवित्र कर म्हण आमी मागता सावन ते आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तूं आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पोवची तेच परीन जवान जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासो तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावर्त सगोत परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अकेपी तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगिवन बापा पिटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मोरये देवाच्या माय सांगाती सांजुजे तिचो पोती भगेन धर्मदत्ता आनी सर्व खाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता
ह्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपवना सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. Amen. 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 ससनाचे जिवीत आमी आपणावच्याक सुम्यान शिकयल्या मागणे संगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येव, तुझी कृपा स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दे आनी आमचेर सुकलेल्या अवक्षेता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां अंधारलें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परात सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. स्वर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. राजवटी पदवेनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येत्याने राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. आमकां हर एकल्यांक काळजांत ग्रेस्त जावंक शिकोवन दिता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे लाभलेली आमी हर एकली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरले म्हाका पावना पूण तुज्या कास्त्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. Be
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या. बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करून आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भाव भयणींच्या गरजान पावूं आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सर्गींच्या बापा, बेगीन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र देवकारिस्त मोग केल्ल्या परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरिये मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बाबा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार तांदिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकाक बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाबय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी देवान जेजू क्रिस्तान आमच्या जिवितान आमच्या पात्रोन संत मुखांतर केल्ल्या सर्व उपकाराक बरेपणाक अर्घां दिवया. आमच्या वैयक्तीक जिवितान बरी भलायकी, संतोश, समाधान, दिसपडतो ग्रास, सर्व वायट विघ्नांतले उगडांतले देवान आमकां निवारला. आमच्या कुटुंबान शांत समाधान दिला. कुटुंबांतल्या सांद्यांक राखलां, सांबाळला. सर्व बरेपणा खातीर देवाक अर्घां मौनपणी दिवया. एकल्याची एलर्जी आनी कुंकली गूण जाल्ल्याक देवाक अर्घां दिता. एकल्या कुवळटांत कामान बडती मेळ्ळ्या खातीर अर्घां दिता. एकल्याचो किडनी स्टोन गेल्ल्याक आनी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक अर्घां दितात. पियूसीन बरे अंक मेळोवन डिस्टिंक्शनान पास जाल्ल्याक अर्घां दितात. आयसीयून आशिल्ल्या भुरग्याक वेगीन गूण कर म्हूण हांगा मागयलें. संपूर्ण भलायकी मेळोवन घरा आयला अर्घां दितात. एकल्याक राग, दान किर्लोणी आनी आमाल पियोवणें सोडुल्ल्याक देवाक अर्घां दितात. उबे रावया. प्रार्थुया. भोवकां कुळदारा बापा, मागीर वचूं आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनंतीन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता. तुजी दैवीक काकूळट आमी वर्णिता. ताजे मारिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग
आनी तांची गुण करची सकत आमकां तुवें फोव केल्ल्याक आमी तुका दिनू वाचता ताचे परी बागेवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं संजोवं पाव दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या ए बागेवून जुवां पाव दुसऱ्या पवित्रतेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्रतेचे शक्तीन भरलो मोग सेवा आनी राज्यसंधान तुझ्या जिवितांत परजळली देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळूराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची कांती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमो कर तुजी बरी होवन जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जा आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारून आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रतीक जावन आज आमी मागच्या गरजेन ह्या घडये आमची सर्व मागणी तें सावा जे कितें आमकां गरज आसा आमच्या कुटुंबाक गरज आसा जायत्या जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक विचारला विशेश जावन जो कोणाक भलायकेची गरज आसा दिसपरतो ग्रास मेळो समाधान कुटुंबांत बरें काम अशें जायती गरजो ह्या घडये आमी आमच्या पात्रोन जुवां पाव दुसऱ्या मुखांतर बापाक भेटोवन दिवया आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें एकवट मायमोग रुथा करच्याक सुनेक दुमयन बरें काम मेळच्याक दुवेक बरी सैरीक मेळच्या भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर न्हवऱ्याक बरी भलायकी मेळच्या बरी भलायकी बरी न्हीद आनी डायबिटीज पिडा गूण जावच्या एका दादल्याची हर्नियाची पिडा गूण करच्या एकल्याक मोगान दिल्ले 3.5 लाख कुमोक बेगीन पाटीं दिवच्या एकल्याचे प्लेटलेट्स काउंट चड जावच्या वाटेचे समस्ये परिहार जावच्या परगांवांत आसच्या एका दादल्याची कठीण तकली दूख गूण जावच्या बरी न्हीद पडच्याक आनी BP नॉर्मल जावच्या बाबा मदें उपजल्लो मनास्ताप बेगीन निवारच्याक भुरग्याक आसची गॅस्ट्रीक पिडा बेगीन गूण जावन पोटाक सारकें खाण आनी तशेंच बरी भलायकी मेळच्या एका चलयेचे लंग्स आनी हार्ट समस्ये बेगीन गूण जावच्या एका चलयेक भायल्या गांवांत काम मेळच्या एकल्याक विपरीत पिवोवणें सोडूंक आनी बरी जिणी बरो फुडार फावो जावच्या एकल्यान आमाल पिवोवणें सोडच्या 8 जाणां बरी सैरीक मेळच्या दोगा भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी भलायकी कुटुंबाक आपलें स्वंत घर फावो जावच्या एका भावाचो पांय दूख गूण जावच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्या तरान मेळच्या एका दादल्याक हार्टाची आनी लंग्साची पिडा संपूर्ण गूण जावन बरी भलायकी मेळच्या एकल्याक सौदी अरेबियाक वेचाक विजा मेळच्या आनी एकल्याक इस्रायला वेचा विजा मेळच्या एकल्याचे वाहन बऱ्या मोलाक विकून वेचा एकल्याचे डायबिटीज गूण जावच्या परगांवांत वावर करच्या स्त्रियेक पेंकडाची तशेंच पांयांची दूख गूण जावच्या एकल्याच्या पांयांचे घांटीची सूज गूण जावच्या एका चेडवाची पिड्स पिडां गूण जावं आनी बरें करून शिकच्या एका जोड्याची गॅस्ट्रीक समस्ये गूण जावच्या एकल्याची पोटाची दूख गूण जावच्या 11 म्हयन्याच्या भुरग्यान बरें करून जेवच्या एकल्याची मल्लिगे कृशी बऱ्यान जावच्या बऱ्यान भुरग्यांक जल्म दिवच्या बरी सैरीक फावो जावच्या एका स्त्रियेची शेळ आनी कुंकली गूण जावच्या आवय आनी धुवे मदलो मनस्ताप पयस वचून बेगीन राजी जावच्या एकल्याची अलर्जी गूण जावच्या एका कांसरी जोड्याक बरें काम आनी बरो सांगात फावो जावच्या एकल्याची पाठ दूख गूण जावच्या एका पिडेस्ताक संपूर्ण भलायकी मेळच्या आनी तशेंच दोगांनी आमाल पिवोवणें सांडून कुटुंबान बऱ्या करून जियोवंक आनी विशेश जावन कुटुंबा खातीर वावर करच्याक तूं आमकां पाव येवकारिस्ताचो आमकां करूंक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरयेमाय आनी सर्व सांता भक्तांक संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर
बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखणूक आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तसे आमचे पातकां बगस आनी आमकां थाळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां नमान मोरये कृपेन भरलेले समतीचे संगता आसचे आमी तातूंत सदैव आनी सदैवी फळ जगसीचे जेजू मोपयांका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक पिडेस्तांचेर आशिर्वाद ह्या घडी आमची सर्व पिडा शिडा आमच्या मदीक आमी हाडया. गंठेची दुखी, तकली पडापड, ताप, शेळ, कोंकली, अलर्जी हे सर्व पिडे खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांनी पिडेस्त भाव भयणी आसात, उतरपराचे आसात, आश्रयांनी आसात, आस्पत्रेनी आसात, व्हेंटिलेटरार, आयसीयून, ऑपरेशन थिएटरांनी आसच्या सर्व पिडेस्तांचो ह्या घडये आमी उगडास काडया. देवान संजोवान पावल दुसऱ्याक गूण करची सकत दिल्या. जगत आमी भवर्धान बरोबर शांत ताच्या मुखांतर जेजू लागीं मागता. आमची मागणी देव आयकता. आमकां हर एकल्या ह्या घडये जेजू आपडून दी, गूण करून दी. हर एक पिडेस्तांक जो कोण युट्यूबाचेर आनी माध्यमाचेर विक्षण करता तांकां हर एकल्या बरी भलायकी आनी कुटुंबांत असल्या सर्व पिडेस्तांक बरी भलायकी फावो जावं दी म्हणून भवर्धान बरोबर मागया. सुम्याचे नावी आमचो आधार आनी रस्ता सर्गानी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सभे आसो. प्रार्थुया सगळ्यांच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफा सरतरांच्या पिडेस्तांक कश्टां दुखांत आनी अडचणीन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली, तांणी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक संजोवान पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवून जिणे मुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी बावर्तान जियोंक प्रेरण दिलें. ताजे विनवणेन आमचो बावर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवाड. आमचे सर्व विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतार ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, भगवंत सुवांपा दुसऱ्याच्या नव्याच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा थावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. भगवंत सुवांपा दुसऱ्याच्या मागण्यान सूर वायटांतले आमी सुटो. ताजी देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावं आमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताजी देखीन शांतीपणाची जिणी जियोवंक आमकां प्रेरण मेळो. एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासनीक संतोष बगूंक आमी पावो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां रावो. दाम दिल्ल्यांक तशेंच मुर्तोम दिल्ल्यांक आमी मनाच्यो वाती वाणटेल्या. आयचें जेवण आमकां दान जावन दिलां. क्लिओ गुडिनो वेलंकनी वाडो मुर्दोम दिल्यांत बेबी ग्लोरिया पी डिसोजा नित्यादर वाडो ताच्या 3ऱ्या जल्मा दिसा संदर्भार हॅपी बर्थडे म्हणून ताका सांगता. सॅम्युएल सिम्सन सान तोमास वाडो, क्रिजल मेलरॉय पिंटो पेरमोदे, गिल्बर्ट डिसोजा आनी कुटुंब फ्रांसीस पयलो वाडो, शाजी जोसेफ बचपे, बेबी पेट्रिना डियलमेडा जल्मा दिसा संदर्भार हॅपी बर्थडे म्हणटा फ्रांसीस पयलो वाडो आनी रोजी डेसा अर्गांसान बचपे. जेवणाक दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाची आनी सांजू पावल दुसऱ्यांची विसनार आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या
कुटुंबाचेर आमी मागता. आयची ही सगळी पवित्र रीत भोव अपुर्बायेन चलोवन व्हेल्ले. आराधन मिसाचें पवित्र बलिदान आनी प्रवचन आमचेच कृपा साधना बचपे मायनर सेमिनारीचे रेक्टर बाप क्लॅनी अँटोनी डिसोजा तांचो काळजांतावन आमी उपकार बावडता. देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन संतांची आशिर्वादां तांचेर तेज्या कुटुंबाचेर सेमिनारीचेर आनी सर्व सेमिनारिस्तांचेर आमी मागता. थँक्यू फादर. शांतीचो दूत आमचो आगेवून जुवां पाव दुसरो दैवीक आपुलकीचो भक्त तो मागेवून जुवां पाव आमचो मोक्षाण्याचो शांतीचो दूत आमचो मागेवून जुवां पाव दुसरो दैवीक आपुलकी Bagaimana suam Paul dusria, bagaimana kusace suruh dalam kamci dewa, amcan duspanan tle, bapa ce, putra ce, ani pavitratma ce nave, amen.